सरकाराक विनंती करतून एक फावट जेन्ना हो जो प्रोजेक्ट हांगा येता कंप्लिटली स्क्रॅप करूंक जाय. म्हणजे सरकाराक परत एक फावट शिटकावणी आसा, आमचे 500 तुमी चेक करून नाका. अंत्योदय तत्व व्हडले व्हडले संस्कृत शब्द यूज करता. अंत्योदय आमी ते लास्ट मनीस न्ही, आमी अंत्योदया भितर पडना काय आमी खंयच्यान तरी पोर्तुगाल जाय येयल्या हांगा. ते पावटी येवन सांगून आमी तांकां थकल्यात आणि ह्या खातीर इतलो व्हडलो आमकां प्रोटेस्ट घेवन हिंगा येवचो पडला. बाबा ह्या गांवांत लोक रावता, इलिगल जेटी बांधल्या ताजेरूय कारवाई जावपाक जाय. कित्याक जायना? खंयचो मंत्री खंयचो आमदार ताका प्रोटेक्शन दिता? ही शेतां आमची भाटां ही जमीन आमच्या गांवकारांची आणि तो जर फाल्यां रस्ते करतलो एक्सेस करतलो जाल्यार हांव एकटे उप रावपाक जाय करून. जेटी तुम्ही दिता लोडिंगाक नको दिले, लोडिंग कितें हाडटले म्हण तेका सांगना. अनलोडिंग कितें हाडटले वयले लोडिंग करता आसतना मग मायन वर आहले. अनलोडिंग कितें हाडले? साखर हाडले, तांदूळ हाडले, गहू हाडले, कितें तितून कांय खबर ना. व्हडले व्हडले पोझिशनाचेर बसले. एका मॅंग्रोव म्हणल्यार कितें खबर ना आणि तांकां तेणे नो मॅंग्रोव्स म्हणून हें केल्यार कोकोनट नाल्लाची जवळ जवळ 10 ते 15,000 झाडां आसा. ते सगळे झाडां कत्तल करून आंखणी आसा ते सगळे उडोवन ते आतां थंय ती जेटी हाडपाक सोदता. सो हो बोर्ड आसा तो आमकां प्रोटेक्ट करपाक लागून सरकारान केला, काम काबार करपाक लागून केला. आम्ही मुद्दम जावन सांगपाक सोदता हो प्रोटेस्ट मुद्दम जावन एक कोण तरी कंपनी सरकार हो हांगा जेटी घालपाक सोदता आणि तो जो आसा आपल्याला सगळो प्रपोजल बी हो मांडटा तेजे कडेन आमचो प्रोटेस्ट आसा. मेन करून एनवायरमेंट बोर्डान तेजो कन्सिडर करची न्ही आणि ती जेटी बंद जावची हांगाच ह्या हातूंतल्यान आमचो प्रोटेस्ट आसा. हो प्रोजेक्ट जाता तितले बेगीन बंद करपाक जाय. स्क्रॅप म्हणल्यार असो की आयुश्यान आनी फुडें कोणी खंयचोय सरकारान कोणी आयला ताचो विचार पसून जावपाक जायना. जाता तितले बेगीन हो बरेपणान स्क्रॅप करचो. कित्याक हो बीजेपीचो गड जावन आसा कुडचडे म्हणटा. जर तर तांकां तो जायो तसोच गड उरचो म्हणून जाल्यार प्लीज मागता हांव सीएमा कडेन की हो प्रोजेक्ट जाता तितले बेगीन स्क्रॅप करचो. कसलेच परमिशन घेतले शिवाय आमच्या घराची बुन्याद मारपाक दिना जाल्यार तेका ह्यो जेटी बांदपाक सिंगल आशिल्ल्याचे चौबल जेटी करपाक आणि वेब्रिज बांदपाक 500 मिटराचे भायर वचपाक जाय. हे केलो 100 मिटरा भितर वेब्रिज आसा नवे बांदल्यात. सरकारान खंयचें परमिशन दिलां? हो जेटी हांगा दोन्ही जेटी जावपाक जायना. तितून दोन्ही जेटी जावपाक जायना. ती एक जेटी प्रोजेक्ट बोर्डान ऑलरेडी विड्रॉ केली जी शेलवणा बागा आशिल्ली ती. आतां उरता ती फक्त वडार बागार. सो वडार बागान ही जावपाक जायना पूण आमचें थंड मत आसा. ऑलरेडी आमी सांगलेलें आसा. सो बरी एक टीम आसा. आमी 28 जाग्यार घालता. 2 कडेन आमी सपोर्ट करता. नाही ते आमी सगळे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले आणि तेन्ना बरोबर सगळे कॅन्डिडेटचो प्रोफायल हे तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन आमचे कडेन वेगळ्या वेगळ्या समाजांतल्यान प्रत्येक समाजांतल्यान कॅन्डिडेट आसा. आमचो यंगेस्ट कॅन्डिडेट 24 वर्सांचो लोक आसा. आमच्या बुरबुरचे ओरिजिनल टिमींतले खूब आसा प्लस थोडे काँग्रेसमॅनूय आसा पण एक पणजेकार म्हणून फुडें आयले. पॉलिटिकल पार्टीज खंयच्यो आसा तुमच्या वांगडा? पॉलिटिकल पार्टी सगळे की आमी ते पॉलिटिकल पार्टी अशें पळयना पण सगळे हातूंतले आसा. हय तो एक आमचो विशय आसा. पार्किंग सिस्टम केल्याय म्हज्या तकलेन आसा बट आय हॅव टू सीट वीथ एवरी वन एंड डिस्कस. मेयर तांकां एक्सपिरियन्स आसा हँडल करपाचें. ते एक्स मेयर आसा पण म्हजी आयडिया आसा की एटलिस्ट अर्दवर तरी 15 मिनटां तरी कोणाक थंय पार्क करून मेळूंक जाय आणि थोडे पार्किंग स्लॉट शूड बी रिजर्वड फॉर द लोकल रेजिडंट्स. थंय बाकीचे येवन हाडटा तांकां मागीर जागोच मेळना. सो अशें वेगळो आसा. इट शूड बी मोर मॉडर्न. QR बेस्ड हे करूं शकता. ह्युमन इंटरेक्शन कमी जावन आणि एक विचार करपाक येता की आमकां नाका पार्किंग. बिझनेसीस आर गेटींग पे पार्किंग. बिझनेस आर गेटींग इफेक्टेड. वॉट एवर द रेवेन्यू शूड बी शेअर्ड वीथ पणजी सिटी नॉट वीथ सम फ्रेंड हू इज गेटींग कॉन्ट्रॅक्ट. कळ्ळें? तातूंत कितें प्रॉफीट शेअरिंग बी आसता तशें मेकॅनिझम आसा. द रेवेन्यू शूड बी यूज टू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर पणजी. देन पीपल आर विलिंग टू पे. आज आमी ज्या खड्ड्या कडेन पार्क करता, ज्या खळयेच्या सायडीक पार्क करता, ज्या धुळीन पार्क करताले थंयच आमी पार्क करता 20 रुपया दिता. काय ताच्या खातीर कितें इन्फ्रास्ट्रक्चरान हें जावंक ना. सो दीज आर द इश्यूज. आमचे आयडियाज आसा. वील सीट टुगेदर बट वी वॉन्ट टू एक्झिक्यूट ऑल दीस. आतांची पे पार्किंग सिस्टम सारकी ना. ऑब्वियसली सगळ्यांक जाणा ते येतात रेट कार्ड ना तांचे कडेन. ट्युरिस्ट येता तांकां 500 रुपया सांगता. ट्युरिजम आमकां जाय न्ही. सो अशेय विशय आसा. सो फ्रॉड जावंक जायना न्ही. बारीक समाजाचे लोक हांगा रस्त्यार येयल्ले आसा. आयज गोंयभर जे लोक अन्याय जाता त्या अन्याया विरुद्ध सगळे गोंयचे लोक आयज भायर सरलेले आसात. आणि आयज जी क्रांती जी घडपाक जाय
ती आयज क्रांती आमकां घडटना दिसता. पेडणे ते काणकोण प्रत्येक गोंयकार आज रस्त्यार आंदोलन करता. सांत आंद्रेचे लोक आझाद मैदानाचेर बसल्यात. गेल्ल्या म्हयन्याक आमी पळयले चिमलाचे लोक जवळ जवळ 32 दीस आंदोलनाक बसले युनिटी मॉलाचेर. तुवेचे लोक हॉस्पिटल जाय म्हणून आंदोलनाक बसले. आज गोंयभर ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान अक्षरशः गोंयकारांक रस्त्यार हाडले. एक मंत्री काल सांगता की 45,000 लोक म्हणटा तो आपूण हाडटलो आपल्या भोंवतणी राखपाक. ताका खबर ना गोंयान 15 लाख लोक आसा. फोनाचेर सांगपाक भरपूर आहात. फोनाचेर सांगपाक मनीस सांगता नाकात. सुभाष फळदेसाय ह्या जाग्यार येवपाक जाय, लोकां बरोबर उबो रावपाक जाय. तेन्ना सांगपाक जाय की सांग्या वेलो संगमपूर साल्वार करपा खातीर आपूण ह्या मिराबागाच्या बंधाऱ्याच्या विरोधात म्हणून तुम्ही त्या सायडीन सगळे कमिशनूय घातलेत. या लोकांकूय पिशान काडटलेत. या लोकांक तुम्ही फोन मारून कोणाक सांगपाक लायतलेत की आमी तुमचे बरोबर भितयल्यार कित्याक. पेडणे टू काणकोण, वास्को टू मोले सगळ्यांकडे विनंती करता की तांच्यांनी मोठ्या प्रमाणात हांगा येवन हांकां तेंको दिवचो आणि आमची तांचो गांव आणि गोंयची अस्मिताय आणि आमचे गोंय राखपाक मदत करची. रस्त्याचे जे फोणकुलां खुबशे पडलेले आसात. लोक मेन रोड म्हाका काल सुद्दां हांव चॅक केला रिपोर्टा प्रमाणे. हांव पयलें कॉन्सन्ट्रेशन केल्लें मेन रोड. मेन रोड चडशे सगळे जाले. थंयच म्हाका आतां कंप्लेन. जे विलेजचे इंटरनल जे रोड आसात न्ही खूब विलेजा भितर ताका खूब प्रॉब्लेम आसा. थोडे कडेन पायपलायनी घालता, थोडे कडेन इलेक्ट्रिसिटी अजुनूय घालता केबल. हांवें तांकां क्लियर सांग. इनफॅक्ट ह्या 2 दिसां भितर आमची कमिटी करता, इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी हेडेड बाय प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर. तांचें परमिशन गेले शिवाय कोणाकच रस्तो हात लावपाक मेळपाना. एक सिग्नल सगळ्यांक दिवपाचो म्हजो प्रयत्न की रस्तो हो बेवारशी न्ही. उठसूट कोणी येता रस्तो फोडटा हें हाजे मुखार जावपाचें ना गोंयांत. त्या खातीर इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी केल्या. त्या कमिटीचे मुखार तुमी घालात कितले दीस लागतले रस्तो काम करपाक, केबल घालपाक, कोण तें वयले मागीर लेवलिंग करतलो, कोण ताजेर आस्फाल्ट घालतलो, हें सगळें डिसिजन ही कमिटी ठरयतली. आज किंवा 2-3 दिसां भितर ही कमिटी नोटिफाय जातली. हांवें विधानसभेत एश्युरन्सूय दिलें. ती जातकीर खुबशे प्रश्न मार्गाक लागतले. जाल्यार आतां कितें चल्लां, आतां खंय तरी गांवां वता कोण तरी रस्तो फोडटा. आतां काल आज पेपराचेर बातमी आयली वयर हॉटमिक्स केल्लो रस्तो कोण तरी फोडटा. आतां हांव इन्क्वायरी करपाक. फाटले दार फोडले, लॉक फोडले आणि दार फोडून हे येले भांगरां आसली ती सगळी. ओके. अदमास कितले सुमार लाखाची आसतली भांगरां? अंदाज 20 लाखाचे आसताले. ओके. आणि जेन्ना चोरी जाल्या तेन्ना तुमी कोण नाशिल्ली? ना कोण नासली घरां. ओके. तुमी खंय गेल्ली ती? आमी लग्नाक गेल्ली. ओके. कितले दिसतले हांगा घर बंदूच आशिल्लें घर? हो घरगूत. आमी शुक्रारा सांजची गेल्ली. ओके. सो आतां पुलीस बी येयल्ले आसा. सो कितले जाणां तुमी रावता घरान? 3 भुरगे आनी हांव एकटे 4 रावता. ओके. सो कोणाचेर असो डावट बी आसा तसो? ना डावट ना कोणाचेर. आमी सद्दां आतां एकटी रावता न्हू. कितकी घोग म्हाजे एक्सपर्ट जावन 10 वर्सां जाली. आमी एकटी रावता हांगासर. आज आमचे वागुर्म्या बागवाडा हाडार म्हणटा थंय आमची एक रसिका प्रभू म्हणून सामकी अशी गरीब बायल. तिका घोव ना, 2-3 जाणां चली तिच्यो. आणि ती एक 2 दिसांक लागून आपल्या आईगेर गेल्ली आसली. आणि अचानक रातचे कोणी तरी तिचे घरान चोरी केली. भरपूर तिचे 20 लाखाचे सुमार भांगर असले, पैसे असले आणि बारीक बारीक सगळे आसले ते सगळे तिचे चोरून व्हेले. आणि तिने रोखडीच मागीर पुलिसेकूय कळयले, म्हाका सांगले. अशें आमच्या गांवान जावचे न्हू चोरयो बिरयो. कित्याक आमच्या गांवान अशें लोकांक अशें हें कळना की बाबा आमी खंय तरी वयता जाल्यार ते सावध रावपा खातीर तेंच्यांनी अशें पुलिसांनी बी लक्ष पेट्रोलिंग करचें अशें म्हाका दिसता. आनी अशें आमच्या गांवान चोरयो जावच्यो न्हू अशें दिसता. तशें आउटसायडर बी हांगा कोण तशें कितें आसा पूण तें कळना. आनी तेंचे पुलीस कार्ड बी हांव करपाक लायले तशी पंचायती मार्फत. पंचायतीनूय हांवें हाडून दिला थोड्यांनी. त्या खातीर हांव मागता की पुलिसांनी हेजेर भरपूर लक्ष दिवचें, पेट्रोलिंग करचें आनी अश्यो आमच्या गांवान चोरयो जावच्यो न्हू अशें मागता हांव. आनी ते अनाथ गरीब बायलेचे आतां खूबच हें जालें, नुकसाण जाली भरपूर. आनी तिणी बाबडेन पय करून अशें करून दवरलेलें. आनी ती आपल्या भुरग्यांक सांडून अशी कामां धंद्याक वयता आनी 3 दिसांची घरा येता. अशें फर्स्ट टायम तिचें अशें जाल्लें आसा. आतां 2 दिसांक लागून ती गेल्ली पूण तिचें अशें फर्स्ट टायम जाल्यार खूब वायट दिसता. म्हाका खूब खंत जाता.
पाण्या शिरदोना प्रस्तावित जमीन कन्वर्जन फाटी घेवचे तशेंच विरेशाक ओडून भायर काडपी पुलिसाक निलंबीत करचो म्हूण लोकांची मागणी. आंदोलन तिसऱ्या दिसाय सुरूच. फाल्यां आंदोलन आनीक खर करपाची लोकांची शिटकावणी. याच करात 2012 मनोहर पर्रीकरान सांगिल्लें सरकार येतकीच 100 दिसांनी रिजनल प्लॅन हाडटा म्हणून. आज 14 वर्सां जालीं रिजनल प्लॅनूच येना. कित्याक हांकां जागे विकपाक जाय. एक्शन कोण करता? मेन्स रिया म्हणटा तो कॉन्सेप्ट आहा हातून लॉन मेन्स रिया म्हणा. इट इज द एक्शन अँड द इंटेंशन. द एक्शन ऑफ लिफ्टिंग हिम अँड द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडी हार्म बोथ रेस्ट ऑन द PI. So there has to be action. He has to be suspended immediately. Suspended pending an inquiry. सीएमान इन्क्वायरी करता म्हटलं ते PI. नाही, इन्क्वायरी सस्पेंड कर पयलो न्ही. सस्पेंड पयलो करपाक जाय तेणें ताका. आज एक रात पासून वचूंक जाय नासली. सगळ्यांनी डिसाईड केला की या 39A अगेन्स्ट हो जो मुवमेंट आसा आमचो तो फुडें व्हरतले आणि फाल्यां याच आझाद मैदानाचेर याच पवित्र भूमीचेर सांचे 4 वरांचेर करो या मरो आंदोलन, महाआंदोलन. असले आंदोलन हे गोंयकार आमी करतले, बारीक समाजाचे लोक करतले. And the people do not want such harmful projects to our environment, to our ecology. त्याच पद्धतीन हांव सगळे एक्टिविस्ट जावं NGOs जे ऑर्गनायझेशन आसा ह्या सगळ्या ऑर्गनायझेशना लागीं मागता आमी एकठांय फाल्यांच्या दिसाक जावपाक जाय. नोरांचेर मुगे 7 जे गांव आहाय, सुराले गांव, कोलवा गांव, बाणाले गांव, वार्की गांव, ओळे गांव, कुरमणी गांव आणि केळशी गांव 7 जाग्यार सोन 3 वरांचे एक आम बस दोतले. थिंगसोन एक गांवांसून 40-50 लोक पूण मिनिमम भायर सरपाक बसीन येवपाक हिंगा ताकी आमी 4 पावपाक. हे म्हाका दिसता आमगे बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो लोकां उलो की आम भायर या. आम एक 50 जाणू समज एक विलेजींतू भायर येयलो जाल्यार तितलो लोक हिंग पावतलो. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस. युनायटेड ऑपोजिशना विशीं आमच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांक सांगून पळोवया. ते आयकना जाल्यार स्वता थारावया. विरोधकांची आघाडी ही जावपाकूच जाय म्हूण आमदार वेंजे सांगता. दुसरे वटेन RGPची दारां सगळ्यांक उक्ती आसात म्हूण मनोज परब उलयलो. वय तेन्ना आम दिल्ली पार्टी, आम आदमी पार्टी दिल्ली पार्टी, काँग्रेस दिल्ली पार्टी सगळे दिल्ली आम जॉईन झाले. बट दॅट विल नॉट स्टॉप अस फ्रॉम मेकिंग शुअर दॅट द अलायन्स हॅज टू हॅपन. हांव दिल्ली पार्टी जॉईन जाल्लो कित्याक न्हय आमदार आल्लो. हांव दिल्ली पार्टी बरो आहा, आम आदमी पार्टी बरो आहा. हांव आनी क्रूज आमगे पार्टी सांगतले आनी वी विल मेक शुअर दॅट द अलायन्स विल हॅपन. आनी आज आपल्या लोकांक सांगता जोरी तरी आम आदमी पार्टी आमगे दोगांगे आयकना जाल्यार आम स्टेप घेवपाक फाट सोडपा नाय. गोंयकारांनी आमकां सपोर्ट करपा जायो. सगळे व्हॉलंटियरांकडे सगळे ब्लॉकांकडे मागता इररिलेवंट. आमगे जे व्हॉलंटियर आहाय, आमगे ब्लॉक आहाय, जे RG कॅन्डिडेट आमचे मुखार घालपाक सोदतले, जे युरी तेंगे काँग्रेसाचे आम जातले, आम तेंक सपोर्ट करतले. तुमगे जे कोण आहाय ते म्हाका क्रुजर तुम सपोर्ट करपा जाय. तेंचे पॉलिटिकल पार्टी तेंकां युनिटी करपाक दिना, अलायन्स करपाक दिना. RGची दारां तुमकां फूल ओपन आहा. RGची दारां हांगा बसला तेंकां फूल ओपन आसा. कित्याक आमी तुमचें काम पळयल्लें आसा. असेंब्लीन तुमी कितें काम करतात ते पळयल्लें आसा. तुमच्या गोंयकारांक लागून आनी गोंयांक लागून तुमचे काळीज कशें धडधडटा ते पळयल्लें आसा. सो आमची दारां तुमकां लागून ओपन आसतली. सो प्लीज अशें दीस हाडनाका की तुमच्या अगेन्स्ट आमकां कॅन्डिडेट घालचे पडटले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी चेतन गांवस. ते बोरये सर्कला कडेन आणि बोरये सर्कला कडेन आयज सकाळी एक अपघात जालो. ह्या अपघातान पॅसेंजर बस जी फोंडा टू सावड्डे वताली आणि एक 2 व्हिलर जी बस ओवरटेक करतना ती एक्टिवा स्कुटरीचेर तो मनोज देसाय हो रावपी बोरये एज 37 एका डॅश लागली आणि तो पडलो. त्या उपरांत ताका GMCन व्हरतना ताका मरण आयलें. पोलिसांनी ताबडतोब येवन हांगासर पंचनामा केलो आणि बस जी आहा ती ताब्यान घेवन जो ड्रायव्हर आहा ताका डिटेन केल्लो आसा.
बोरयेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोवा बोर्ड ऑफ सेकंडरी आणि हायर सेकंडरी एड्युकेशनान नवे शिक्षणीक धोरण सगळ्या वर्गां खातीर लागू करपाचें थारायलां. आता मेरेन हे धोरण फक्त 3रे, 6वे, 9वे आणि 10वेच्या विद्यार्थ्यांक खातीर लागू केल्ले. आता GSCERTन हे धोरण 1ली ते 8वे इयत्ते खातीर लागू केल्ल्याचो सर्क्युलर इश्यू केला. कांय नोंद घेवपा सारक्यो गजाली अश्यो आसात. वर्ग 1 आणि 2 भुरग्यांच्या अभ्यासक्रमांत आशिल्ल्या नियमित सब्जेक्टां भायर 1ली आणि 2रे इयत्ते खातीर आर्ट, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, योगा, वाचन आणि गार्डनिंग सारकेल्या विशयांचो आस्पाव केला. भुरग्यांक दिसाक 6 पिरियड आसतले. दर पिरियड 40 मिनिटांचो आसतलो. सकाळची असेंब्ली आणि रिसेसाचो वेळ धरून भुरग्यांक कमीच कमी 4 वरां शिकोवप गरजेचें. सगळ्या स्कुलांनी हो नेम लागू करप सक्तीचो. सगळे असेसमेंट इंटरनली जातले. वर्ग 3, 4 आणि 5 इयत्ता 3, 4 आणि 5 खातीर दिसाक 7 पिरियड आसतले. दर पिरियड 40 मिनिटांचो. 3रे आणि 5वे इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांक वर्साक कमीच कमी 1000 लर्निंग आवर्स आसतले. हातूंतली 10 वरां विद्यार्थ्यांक घराकडेन वाचनाक दिवची पडटली. हे करून इयत्ता 5चो टाइम टेबल इयत्ता 6वी आणि इयत्ता 10वे कडेन जुळोवपाचो हेतू आसा. इयत्ता 5चो आराखडो माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक वर्गांकडेन जोडिल्लो आशिल्लो आणि भुरग्यांक दर दिसाक 8 पिरियड आसताले. सकाळचे असेंब्लीचो वेळ धरून आणि रिसेसाचो वेळ काढून आता विद्यार्थ्यांक दिसाक कमीच कमी 5 वरां स्कुलांनी शिकचे पडटले. वर्ग 6, 7 आणि 8 इयत्ता 6, 7 आणि 8 हांचे खातीर दिसाक 8 पिरियड आसतले. दर एक पिरियड 40 मिनिटांचो आसतलो. रिसेसाचो वेळ काढून आता विद्यार्थ्यांक दिसाक कमीच कमी 5.5 वरां स्कुलांनी शिकचे पडटले. जाल्यार विद्यार्थ्यांची प्रॅक्टिकल परीक्षा भायल्या परीक्षक घेतले. NEP खाला तयार केल्ले नवे टेक्स्टबुक आणि हेर संदर्भ पुस्तकां GSCERT सगळ्या स्कुलांक वाटतली. भुरग्यांच्या स्कूल बॅगांचे वजें कमी करपा खातीर एका सब्जेक्टाक फक्त 100 पानांची बुकां हाडूंक लावची. होच नोटबुक डिक्टेशन, टेस्ट, कॉपी रायटिंग आणि क्लास वर्का खातीर वापरप जातलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सहकारी बँक आणि पतसंस्था सहकार मंत्रालया कडेन लिंक केले उपरांत बँकांच्या वेव्हाराचेर केंद्राचें लक्ष आसतलें. तशेंच सहकारी बँकांकडल्यान 17,000 लोकांनी 9,000 कोटींचे रीण घेतिल्ल्याची माहिती मंत्री सुभाषान दिली. ह्यान फुडें सगळ्या सहकारी बँकांक जून म्हयन्याच्या निमाणे कडेन ऑडिट रिपोर्ट सादर करचो पडटलो. हे विशींची अधिसुचोवणी बेगीनूच जारी करतले म्हणूनय मंत्री सुभाष उलयलो. ह्या वर्साक जवळ जवळ 17,000 लोकांनी कर्ज काडलें कॉपरेटिव्ह बँकेत. नॅशनल बँकेचें किंवा तुगेले इंटरस्टेट कॉपरेटिव्ह बँकेन उलयना हांव म्हणटा तें ओन्ली कॉपरेटिव्ह बँक्स ज्यो आमच्या अखत्यारीत येतात, गोवा आरसेसा कडेन येतात, तांणी 17,900 सुमार लोकांनी कर्ज काडलें. 9,000 कोटी रुपया. हें सगळें कर्ज आमी 13% दिलां. आनी जानेवारी 2025 एक कायदो केलो की खंयच्याच बँकेक NPA आसपाक जायना. ताजो इतलो आमकां हें जालो म्हणजे लोकांक फायदो की हे 17,000 लोकांचे रीण काडलां तांगे सगळ्यांनी एकावंटात रेगुलर. कित्याक हांवें जबाबदार कोणा धरले, मॅनेजर आनी मंडळ. तुमी जशें लोन दितात तें लोन तुमची रिकवरी तुमी करपाक जाय. तागे 4 इन्स्टॉलमेंट उरले, 8 इन्स्टॉलमेंट उरले हें आमकां सांगपाचें ना. ते रिकवरी जायना जबाबदार तुमची मंडळाची एक्शन घेतलो. आनी त्यामुळे आज हांव सांगता आमचो NPA 1%. आनी इवन तुमकां सांगता हांव पयर 4 दिसां पयलीं दिल्ली कॉन्फरन्स आशिल्ली सहकार मंत्र्यांची अमित शाहजी कडेन. इंडियेचे जे बेस्ट प्रॅक्टिसस सहकार क्षेत्रांतल्यो बेस्ट प्रॅक्टिसस म्हणजे ल्हानशें बुकलेट हें केलां. त्या पुस्तिके भितर आमगे बाबा NPAचो हें येयला, नोंद आयल्या की दीस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॅक्टीस इनिशिएटेड इन गोवा. बाकीचे कडेन हें जावं ना. आमगेले खंयच्याच बँकेची केस 2025 नंतर लोन काडलें फारीक जावना म्हणून कोर्टान गेलें. आजचें ना, सहसा आजचें ना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी सयत महेश गाडी. मसण भुयेक धर्मीक, सांस्कृतीक आणि दायजाचे नदरेन म्हत्व आसा अशें म्हणीत आखाडो, दिवाडे, नारवें,
वाशीच्या लोकांनी आर्थिक घाट प्रकल्पाक विरोध केला. या देवाच्या हेतून आमच्या जाणट्यांनी ही मसण हांगा उभी केल्ली. देवा ती मसण अशीच उभी हांगा आसची. आमचे सगळे गावचे मुड्डेवेले वाशीवेले सगळे बालक तुमचे कडेन शरणागत येवन तुमचे कडेन मनोभावे प्रार्थना करता आणि ही मसण अशीच आसची. आणि हे मसणेक जे कोण पळय हांगा बंद करूंक सोदता, हात लावंक सोदता, एका देवा तुजे कडेन शिक्षा दिवपाची जबाबदारी आसा आणि आमी ती जबाबदारी तुजेर सोडटा. सगळे तुजे कडेन शरणागत येता, तांकां तुवें शिक्षा करची, जबाबदारी दाखोवची आणि हांगासर येवप आमची मसण आमची बरे भशेन राखची. आमदार राजेश फळदेसाय सांगता आपूण लोकां वांगडा. जी पळय आसा, जे आमची स्मशानभूमी आसा ती आमकां खंयच्याय परिस्थितीन थंयच्या थंय जाय. आमकां आनी दुसरे कडेन बी पर्याय बियाय कांय नाका. आतां आमी चड ते खोपरी घेवपाचे ना. आमचो एकूच आसतलो की आमी सगळे जाण एकटेन आसा, सगळे जाण एक रावन आमी ते म्हणजे जो पळय आर्थिक घाट आसा ह्या प्रोजेक्टाक आमी ओपोज करतले. ते गांवचे लोक आकाडकार म्हण, दिवाडकार म्हण, ओल्ड गोवाचे म्हण, शांतिस्तेचे म्हण, सगळे तीर्थावयले म्हण आमी सगळे एकटेन आसा. आमी खंयच्याच परिस्थितीन तो प्रोजेक्ट असो आमची मसुंडी काडून तांकां आमी हाडपाक दिवपाचे ना. बीजेपी गव्हर्मेंटाक आनी बीजेपीचे जे कार्यकर्ता आनी स्पेशली तेंगे BLAs तांकां आमी थँक्यू म्हणून कोत्ताय कित्याक तेणें बरें काम केलें म्हणून. आमगे इनोसंट लोकांचे जे जेन्युइन वोटर आहाय तेंगे ते फेक फॉर्म 7 बोन डिलिशनान तेणें घायली आनी ओके तेंगे मोटिव्ह आसलो आमगे बारीक समाजा लोकांलो वोट डिलीट करपाक. SIR गायडलायन्साचे डायरेक्टली आसलोलें की बर्थ असले जाता, पासपोर्ट असले जाता आनी स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट असले जाता, रेसिडेन्सा प्रुफाक आधार कार्ड असले जाता. ओके थोड्यांक पासपोर्ट आहाय तेंगे देखून वोट डिलीट केले. हेच कोण फेक घान लोकां डिलीट करून तुमी सोदनाका. एकू घरांत एक वोटींग दवरताय तुमी 2-3 डिलीट करताय. 3 कितकोण डिलीट केली आनी एक कित्याक दवरलें. कोण ना कोण हूंय पूण फॉल्टी आहा. तुमगेली ट्रान्सपेरन्सी आनी तुमी कितू जेन्युइन हे SIR परफॉर्म केले तेन्ना मेजरी अंडरस्टँड जावपाक जाय. फकत हे बारीक लोकांचे ट्रान्सपेरंट दवरे रे बाबा. तुमकां चड भिले इलेक्शनाक. दीस इटसेल्फ SIR इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी. इन रायटींग आमी एपिलाक वयतले. इन रायटींग तर आमी कलेक्टर हेजी ऑर्डर दिना. आमी चीफ इलेक्शन कमिशनरा वयतलो वयता थिंगाय जायना. द लास्ट रिसोर्ट फॉर अस इज टू गो टू हायकोर्ट आनी हायकोर्टान तर जायना. With party's help, I'll go to Supreme Court. And people have been genuinely targeted because these people are residing in the constituency and some idiots have filled some Form 7 which they don't know. When you're filling a Form 7, that person has to be shifted permanently from the constituency. That time only you can write that permanently absent or permanently shifted. Without that person being shifted from the constituency, you cannot fill that form. What action the government has taken on those all fake Form 7s? In constituency itself, around 8 to 10,000 might be deleted.